पेडणेच्या कदंबा बस स्टँडाच्या वेल्या माळये वयल्या येरादारी खात्याच्या कार्यालया मुखाल्ल्या वाठारांत हळशीक पातळिल्ल्यान प्रवाशांनी तशेंच थळाव्यांनी तीव्र नाराजी उक्तायल्या। वाठारांत कोयर साठून उरिल्ल्यान तशेंच हळशीक पातळिल्ल्यान बस स्टँडार येवपी नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा। पावसांत ही परिस्थिती अदीक गंभीर जायत चल्ल्या देखून संबंधित प्रशासनान हाची दखल घेवन उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही आसात सध्या कदंब बस स्थानकाच्या वाठारात पेडणे हांगासर आणि ज्या पेडणे कदंब बस स्थानक वाठारात RTOचे ऑफिस आसा थंयसर जायते जाण जे लायसन घेवपाक किंवा शिकाऊचे ड्रायव्हिंग लायसन जे फॉर्मॅलिटी असता ते करपा खातीर जायते नागरिक येतात। तांकां बसपा खातीर बऱ्यापैकी आसन व्यवस्था सरकारान आणि महामंडळान सोय केल्ली आसा। पण हांगासर जर लक्ष मारले जाल्यार कशा प्रकारची विष्टा घाण सोनाय थंयसर न्हिसतात बसतात, घाण सगळीकडे केल्ली आसा। साफ सफाईची मोहीम कित्याक राबयना असो सवाल निर्माण जाल्लो आसा। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हे सगळे स्वच्छता मोहीम करून लोकांक एक दिलासो दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव नितीश शिरोडकर।